भाग्यवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिठी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, क्रिस्ताच्या एकवटांत आमच्या जिविताक कसलें मोल आसा म्हूण तुमकां दिसता जाल्यार, मोग तुमकां ओडून दवरता जाल्यार, आनी एकाच आत्म्यांत आमकां भागीदारपण आसा तें तुमकां दुखोलता जाल्यार, आनी ओपुरबाय आनी कोनवाळाय तुमकां उर्बा दितात जाल्यार, एक चिताची, एकाच मोगाची, एकाच जिवाची आनी एकाच मोनाची जावन म्हाका सारको दादोशी करात. पक्षांचें मोन धरू नाकात, सुकी बोडाय करूं नाकात, पूण खालतेपणान दुसरीं तुमची वून ओरती म्हूण समजात. आपापल्या फायद्याचें कितें तें पळोवं नाकात, पूण दुसऱ्यांच्या फायद्याचें कितें तें पळयात. तुमची भावना जेजू क्रिस्ताची भावना जावं दी. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सर्वेस्परा, तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सर्वेस्परा, म्हज्या काळजांत गर्व म्हळ्यार ना, म्हज्या दोळ्यांनी पडविकेची आशाय ना. पडविकेचो रस्तो हांवें धरलो ना, म्हजो हात पावना तसल्यो व्हड व्हड वस्तू हांव आशेना. जबाब. सर्वेस्परा, तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. म्हजें काळीज हांवें थंड आनी शांतीन करून दवरलां. जशें दूद सोडलोलें भुरगें आपल्या आवयच्या उस्क्यार, तसल्या सुपुल्ल्या भुरग्या सारकें जालां म्हजें काळीज. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव, इस्रायेला, आतां आनी सदांकाल. जबाब. सर्वेस्परा, तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. उद्गार. सोमी म्हणटा, तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिस्त जातोल्यात आनी तुमकां सोत कळोन येतोलें. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आपणाक जेवणाक आपयल्लो त्या फारिजेवांच्या मुखेल्याक जेजून सांगलें, तूं दनपारचें वो रातचें जेवण दिताय तेन्ना तुज्या इश्टांक वो भावा भयणींक वो सोयऱ्यांक वो गिरेस्त शेजाऱ्यांक आपय नाका. कित्याक घडयेक तीं तुका परत आपणागेर आपयतीत आनी तुजो उपकार बाद करतीत. पूण जेवण दिताय तेन्ना दुबळ्यांक, खोडयांक, थोंट्यांक आनी कुर्ड्यांक आपय. तांच्यान तुजो उपकार बाद करूंक जायना म्हणटच तूं भागी जातलोय. पूण सुगुणी मनशां पुनर्जिवंत जातलीं तेन्ना तुजी तुका मजुरी मेळटली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.